So next question related to find a simple interest. So simple interest हमका find करपाक जाय on rupees 6,000 at 4% per year for 5 year. So जेन्ना तुमका simple interest find कर म्हणटलो तेन्ना formula याद दवराच P into R into T divide by 100. So P म्हणजे principal जो कितलो amount तुम्ही लोन काढतले ते, R म्हणजे rate of interest आणि T म्हणजे time period. ओके, सो प्रिन्सिपल म्हटल्यार आता तुम्ही कितलो अमाउंट काडटले 6,000 तुम्ही काडटले एट कितलो 4% पर इयर. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमचो 4%. सो हांगासर बरोवन दवराच 6,000 ह्यो तुमचो प्रिन्सिपल जालो 6,000 मागीर रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो 6,000 तुम्ही लोन काडलो जाल्यार 4% इंटरेस्ट लागलो. टाइम पिरियड कितल्या वर्सां खातीर 5 इयर्सा खातीर. ओके, टाइम पिरियड म्हणजे इयर्स, कितल्या टाइम पिरियडा खातीर तुम्ही लोन काडटा. सो तुमचो अमाउंट कितलो जातलो पळय तो आमकां फायंड करपाक म्हणजे इंटरेस्ट ल्हान. सो पी 6,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 4. सो पर्संट आहा तो डिवाइड बाय 100 जातलो इंटू 5. सो ह्यो फॉर्म्युला डायरेक्टली याद उरत 0 0 2 0 कॅन्सल जाले. कितलो उरलो मल्टिप्लाय करतना पळय कशें करा 6 5 जा 30 34 जा 120 आणि हो एक 0 नाजाल्यार नॉर्मल मल्टिप्लिकेशन करता ते करात. सो तुमचो आन्सर कितलो. सो तुम्ही 6,000 जर काडलो जाल्यार तुमकां 1,200 एक्स्ट्रा पे करपाचे पडटले. सपोज जर तुमकां अमाउंट फायंड कर म्हटलो टोटल जाल्यार तेजो फॉर्म्युला जो आसा तो प्रिन्सिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. सो प्रिन्सिपल कितलो तुमचो 6,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितला म्हणजे तुमकां एक्स्ट्रा पे करूंक जाय 7,200 रुपीज पे करपाक पडटलो. सो आतां सद्या तुमकां हें विचारला सो हें तुमचें आन्सर 1,200. नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन. सो जस्ट नाव आमी सिंपल इंटरेस्ट पयलो फायंड आउट करपाक तो फॉर्म्युला याद दवराच आनी व्हॅल्यू सारक्यो पुट करात. फायंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5,000 फॉर 2 years at 10% per annum. सो आतां कंपाउंड इंटरेस्ट आमकां फायंड आउट करपाक जाय. अमाउंट कितलो आसा 5,000. सो पयलीं कंपाउंड इंटरेस्ट फायंड करतले जाल्यार फॉर्म्युला अमाउंट मायनस प्रिन्सिपल. ओके, सो पयलीं आमी अमाउंट फायंड करतले. सो अमाउंट फायंड करपाक फॉर्म्युला जो आसा प्रिन्सिपल 1 प्लस R म्हणजे रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 आणि N म्हणजे नंबर ऑफ इयर्स. काय, सो R रेट ऑफ इंटरेस्ट कितलो आसा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितलो 10%. प्रिन्सिपल 5,000 मागीर कितें उरलो N उरलो. N म्हणजे नंबर ऑफ इयर कितलो 2 years. सो P 5,000 1 प्लस R 10 डिवाइड बाय 100 आणि हो 2 5,000. हांगासर तुम्ही जर जाय जाल्यार क्रॉस मल्टिप्लाय करूंक शकता. काय, क्रॉस मल्टिप्लाय 1 इंटू 100 आणि हांगासर काय ना म्हणजे 1 डिनॉमिनेटर धरपाचो. सो 1 इंटू 100 10 1 जा 10 1 इंटू 100 5,000 110 डिवाइड बाय 100. सो 5,000 आता 2 0 आहात. सो 2 नंबर सोडून तुम्ही कितें करतले 1.10 द होल स्क्वेअर. ओके, सो 5,000 इंटू 1.10 द होल स्क्वेअर म्हणजे हो दोनदा नंबर मल्टिप्लाय करप. सो तुम्ही नॉर्मल जसे पळय मल्टिप्लाय करता तसे मल्टिप्लाय कराच. 0 इंटू 0 0 0 0 1 0 0 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 0 1 1 1. सो 0 0 1 2 1. आता पळयाच डेसिमल जान कितले नंबर हांगा 2 हांगा कितले आसा 2. सो 2 आणि 2 कितले 4. सो 4 नंबर सोडून तुम्ही कितें करतले पॉइंट दितले. सो आन्सर कितलो येतलो तुमचो 1.21. कितलो येयलो 1.21 येयलो. काय, सो नेक्स्ट आता हे मल्टिप्लाय करतले तुम्ही 5,000 इंटू 1.21. नॉर्मल जसे आत्ता दाखयला पळय तशेंच कराच. 1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 0 1 5 जा 5 2 0 0 2 0 आणि 2 5 जा 10. मागीर 1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 मागीर 0 आणि 1 5 जा 5. सो 0 0 0 5 0 आणि 6. ओके, सो आता डेसिमल जान कितले डिजिट आसा 2 आसा. हांगा काय डेसिमल ना. सो 2. सो 2 नंबर सोडून पॉइंट दिया. सो कितलो आन्सर येयलो 6050 येयलो. रायट. सो आता तुमकां फायंड कितें करूंक जाय कंपाउंड इंटरेस्ट. ह्यो आतां आमी काडलो तो अमाउंट काडलो कितलो 6050. सो कंपाउंड इंटरेस्ट फायंड करतले जाल्यार हांगा दाखयता. सो फॉर्म्युला दिला तुमकां पळय अमाउंट कितलो अमाउंट काडला आमी आतां 6050 काडलो. सो 6050 आणि प्रिन्सिपल कितलो आसा 5,000. सो मायनस केलो कितलो उरलो 1050 रुपीज. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन.
काय सो एका डायरेक्टली सपोज जर तुमकां जाय तुम्ही हांगासर डायरेक्टली करूंक शकता हे स्टेप कशें 1 + 10 डिवायड बाय 100 आसा 2 झिरो दोन नंबर सोडून तुम्ही पॉयंट दिवंक शकता द होल स्क्वेअर हे एक टायप अशें जावंक शकता 1 + 0.10 कितलो आन्सर येतलो 1.10 द होल स्क्वेअर तुम्ही डायरेक्टली हांगासून हांगा पावूंक शकता स्टेप जर तुमकां अशें कळटा जाल्यार डेसिमल डायरेक्टली प्लेस करूंक कळटा जाल्यार तुम्ही अशें हांगासर पावतले डायरेक्टली कळ्ळें हे स्टेप्स तुमकां करपाची गरज पडची ना हे फक्त तुमकां क्रॉस मल्टिप्लिकेशनान जर आयडिया मेळटा जाल्यार दाखयला जर कोणाक डायरेक्ट जमता तेंच्यांनी अशें सुद्दां केल्यार चलता डायरेक्टली हांगा पावतले तुम्ही This question is related to the simple interest. A sum amount to ₹9680 in 3 years. Okay. So sum म्हटल्यार प्लस सो 3 इयर्साचे जो कितें अमाउंट आसतलो प्रिन्सिपल अमाउंट ओके आफ्टर 3 इयर्स तेजी टोटल कितली येता 9680 सो आमकां जो प्रिन्सिपल ओरिजिनल प्रिन्सिपल जो आसा म्हणजे आमी आतां बँकेन सपोज लोन काडलो जाल्यार तो प्रिन्सिपल अमाउंट जो आसा पळय तो आमकां खबर ना कितलो आहा तो सो तेका कन्सिडर करा एक्स आता 9680 9680 हे 3 इयर्सान जाता सो आफ्टर 3 इयर्स 9680 रुपीज आमकां पे करपाचे पडटले मागीर दुसरे कंडिशन दिला ₹10,400 इन 5 इयर्स सो आफ्टर 5 इयर्स कितलो जातलो अमाउंट म्हणून सांगला 10,400 एट सिंपल इंटरेस्ट सो आता फायंड द प्रिन्सिपल म्हणजे हो जो ओरिजिनल अमाउंट आसा पळय तो आमकां फायंड आउट करपाक जाय पयलीं आमी पळयतले की सिंपल इंटरेस्ट जो आसा तो कितलो आसा पर इयरली ओके इयरली आमकां सिंपल इंटरेस्ट म्हणजे जो कितलो दिवपाचो पडटा पळय तो फायंड आउट करूंक जाय सो आता जर तुमी हांगासर पळयलो हेंच्या मदीं गॅप जे आसा ते कितल्या वर्साचे आसा 5 - 3 कितल्या वर्साच्या 2 इयर्साचे रायट सो हो जो अमाउंट आसा पळय तो मायनस कराच 10,400 मायनस 9680 सो हो अमाउंट कितलो येता पळय तो फायंड आउट करा पयलीं 9680 सो मायनस कराच सो 0 0 0 4 एक हांगासर कॅरी कराच 10 8 काडलो 2 हांगा 3 उरलो सो हांगा 0 आसा सो हांगातलो हांगा गेलो हांगा 13 6 काडले सो कितलो उरलो 7 हांगा 9 उरलो 9 9 0 आनी तो 0 सो म्हजो कितलो येयलो 720 सो डिफरन्स आहा पळय सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स ह्यो जो आसा सिंपल इंटरेस्ट ह्यो कितल्या वर्सां खातीर 2 इयर्सां खातीर कितलो आसा 720 कळ्ळें कितें केलें हे गॅप आसा पळय ते पयलीं मायनस करप कळ्ळें सो कितलो येयलो 720 येयलो सो तो गॅप जो आसा तो कितल्या वर्सांचो 2 इयर्साचो आसा आमकां जर आमी फायंड आउट करपाक जाय सिंपल इंटरेस्ट फॉर इयर जर इयरली फायंड आउट करतले जाल्यार ह्याच अमाउंटाक डिवायड बाय कितें करा 2 डिवायड बाय 2 म्हणजे कितें आमी तेजो हाफ सो 720 जर 2 वर्सांक आसा जाल्यार 1 वर्साक तेजो अर्दो आसतलो रायट सो अर्दो येतलो पळय 2 3 जा 6 हांगा 12 आनी 2 6 जा 12 सो कितलो येयलो 360 सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 इयर कितलो आसा 360 आसा रायट सो आता आमी नेक्स्ट थिंग जे आसा पळय ते करतले की आमकां फायंड आउट करपाक जाय प्रिन्सिपल सो हांगासर आमकां 360 हो 1 इयराचो सिंपल इंटरेस्ट मेळ्ळो आतां आमकां फायंड करूंक सांगला प्रिन्सिपल रायट सो प्रिन्सिपल जो आसतलो तो स्टार्टींग अमाउंट तुमी घेतला आसतलो तो सो आतां हांगासर पळय आमकां आफ्टर 3 इयर्स दिला 9680 सो आफ्टर 3 इयर्स अमाउंट इतलो पावता सो बिफोर 3 इयर्स जो अमाउंट आसतलो तो आमचो प्रिन्सिपल आसतलो सो 360 आमी मल्टिप्लाय बाय कितें करतले 3 करतले कित्याक आमकां बिफोर 3 इयर्स हो जर अमाउंट काडटा तो आमी मायनस केलो ह्या अमाउंटानसून जाल्यार आमकां ओरिजिनल अमाउंट मेळटलो कळ्ळें कितें सांगलें ते आफ्टर 3 इयर्स इतलो अमाउंट जाता एड करून इंटरेस्ट कळ्ळें 360 360 360 एड करून आमकां अमाउंट इतलो जालो सो बिफोर 3 इयर्स जो आसतलो पळय स्टार्टींग तो अमाउंट आमचो प्रिन्सिपल अमाउंट आसतलो सो हे मल्टिप्लाय करा 3 × 0 0 3 6 जा 18 1 3 3 जा 9 प्लस 1 10 1080 सो आता तो अमाउंट आमी मायनस करतले फ्रॉम 9680 9680 हो अमाउंट मायनस करतले 0 0 6 9 8 8600 okay so A is your correct option